जशी सिस्टम सध्या चालू आहा म्हापशान तितून दर वर्सा न्यू एक चेअरपर्सन येयलो काय आपल्याक जाय ते कितें तरी करता आनी फुडलो चेअरपर्सन मागीर म्हणटा हांव आत्तां येयला म्हाका कांय खबर ना म्हणून. हें आतां ऑलरेडी आमी 2दा पळयलां आनी फुडें चालू उरतलें. एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह जे तेंच्यांनी लास्ट इयर केल्ले, एक म्हणजे तितून चेअरपर्सना कडेन ऑलरेडी चीफ ऑफिसरा कडेन पावर आसता अनऑथोरायज स्ट्रक्चर जे पब्लीक रोडार आसता ते काडपाक. आमचे जे इंजिनियर आसा आनी जे चीफ ऑफिसर जावं मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेवपाची गरज ना हेच्या खातीर. हे वर्सभर तेंच्यांनी मॉनिटर करून जे कोण इन्क्रोचमेंट करता ते तेंच्यांनी कंटिन्युअस प्रोसेस कसो चालू दवरपाक जाय. आमचे म्हापशेकारांचे बसले जाल्यार तेंचे पाटले बिटले आनी कितें काडून व्हरता. आनी आतां ही आमची बायलां जाणटी पयलीं हांव शकुंतला कडेन बसताली, सगळ्यांक खबर आहा ती जाणटी मसाला घेवन म्हण आनी कितें तांदूळ उकडे तांदूळ. आयज तेंचे हाल अशें जाला की ती बाबडी जळी मळी बसता. कांय कळना ती सीओची ही संगीत खुर्ची जाता, चेअरपर्सनाची संगीत खुर्ची जाता ह्यो तशें जावं उपकारना की चेअरपर्सन हो येयलो की चेअरपर्सन तेणें 5 वर्सां कितें आहा ती तेणें भोगूंक जाय. सीओनूय तशेंच तेणें 5 वर्सां आदी भोगूंक जाय. हो हांगासलो सीओ काडटा थंय घालता ताका आनीक ड्युटी दिता अशें करूं उपकारना. लोकांचे हितून कामाय पेंडींग उरता.